सध्याक राज्यांत लोकसभेच्या वेंचणुकेक मोगोच्या वतीन दक्षिण गोंयांत सुदीन ढवळीकर जाल्यार उत्तर गोंयांत नरेश सावळ वेंचणूक रिंगणात देंवतले म्हण चर्चा चालू आसा। मात जरी तर दिवचलेच्या जनतेक आपूण लोकसभा वेंचणूक लढयली नाका तर हांव वेंचणूक लढोवचो ना म्हण दिवचलेचो आदलो आमदार नरेश सावळ उलयला। आरडेक्स खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकर। जेन्ना आमच्या सरांनी विधानसभेक 5 वर्सां काडली त्या टायमार जी विधानसभा गाजली ही पेडण्यापासून कारवार पर्यंत सगळ्यांच्या मनान अजून सुद्धा तशीच गाजची असे सगळ्यांचे स्वप्न आसा। म्हणून हांव सरांक विनंती करता आणि तुमच्या वतीन सगळ्यांक सांगता की आमकां गोंयान तुमच्या सारको नेतो जावो। जे हितून इलेक्शनाक कित्याक जावप सिंपल पळय संदी एक्चुअली म्हळ्यार पळय ती संदी एक्चुअली खरी सोडापूय बी न्हू, पूण आमचे कडेन तितलो टायम ना। एक 20 ते 23 दीस उरल्या। बिचोली मतदारसंघ 40 बुथाचो आहा। 40 बूथ म्हणजे 40 असे कार्यकर्ते जाय, म्हणजे भगवाना सारखे असे कार्यकर्ते 40 जाय एका बुथात। तसे 40 × 20 मतदारसंघ 20 मतदारसंघ 800 कार्यकर्ते आमचे कडेन आयज रेडी आसपाक जाय। आमकां अभिमानाचो हे आसा की बाई सारक्या नेत्याचो आज ढवळीकरांनी एमजी पार्टीन विचार केलो। तशें पळयत जाल्यार नॉर्थ गोवान एमजी कितल्याच फावटी निवडूनय आयला, खूब फावटी निवडून आयला। सगळ्यांचे मत हा आणि तेच मतार हांव हा, तरी सुद्दां हांव तुमकां इतलेंच म्हणटा की ही जी लोकसभेची सीट म्हणजे ताका बसप हें सांगपाचें म्हणजे जे विधानसभेक जे गरज ना आमदार आसतना इंडिपेंडंट जी गरज दिली ते फक्त उत्तर गोव्याक सोडून दक्षिण गोव्याक सुद्दां ऑल ओवर गोवा तेचो अनुभव लोकांक हा, तेचो आवाज आज पर्यंत लोकांक हा। नरेश सावळाचें नांव थंय हा, म्हणून ही लोकसभाची तिकीट नॉर्थ गोवाक नरेशान घेवची अशें जे रिक्वेस्ट करता। जे काम केलां हांवें ते लोकां खातीर, म्हाज्या हातांतल्यान जर कितें घडलें जर आसत ते लोकां खातीर आनी ते कार्यकर्त्यां खातीर। पयल्या निवडणुकेंत पडलो तो कार्यकर्त्यां खातीरच पडलो। दुसऱ्या निवडणुकेंत आमी जिखले ते कार्यकर्त्यां खातीरच जिखले। परत आमी निवडणूक आमी हरले ते कार्यकर्ते आनी म्हाका लागून। आमचो ओवर कॉन्फिडन्स, बरेचशे आमचे चुकले, आमच्यो गजाली चुकल्यो। जे कार्यकर्ते सांगता पळय त्या कार्यकर्त्याच्या निर्णयाचेर ठाम रावून आमी आतां पर्यंत काम केल्लें आसा। बऱ्याच फावटी कार्यकर्ते कितेंय सांगता, ते कितेंय सांगता म्हणून कितेंय केलें आनी बुरशें राजकारण केलें अशें हांवें केन्नाच करूंक ना। जर म्हाजें एखाद्या वेळार जर म्हाजें जर पटना जाल्यार हांव त्या वाटेन वचचो सुद्दां ना, हांव दुसरी वाट धरना। तेन्ना आयचे जे तुमी कितें ठरयल्लें आसा, निर्णय घेतलेलो आसा, सुदीन ढवळीकरान आमकां पूर्ण सांगलेलें आसा, म्हणजे डिक्लेअर केल्लें आसा की तूं उत्तर गोंयान एमजीच्या तर्फे निवडणुकेक उबो राव। आमी आमच्या कार्यकर्त्यांक बाकीचे सोडा की बाकीचे म्हणजे पेडणे म्हणा किंवा बाकीचे सगळ्या म्हणजे उत्तर गोंयान 20 मतदारसंघ आसा, 20 मतदारसंघांतल्यान फोन येता, म्हणजे गेल्या 8 ते 10 दिसाच्या काळान फोन येता, कोण पर्सनली कोण मेळटा, खूब गजाली घडल्यो की तांकां दिसता की आमी थंय रावपाक जाय। पूण आमचे दिवचलचे कार्यकर्त्यांक कितें दिसता हें इम्पॉर्टंट। आनी तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे जर तांकां आमी वचपाचें ना अशें दिसता जाल्यार आपका हुकूम सर आखो पर। तुमकां जर नाका जाल्यार म्हाकाय नाका। हांव केन्ना खूब फावटी सांगता, फाल्यां जर तुमकां राजकारणाक नरेश सावळ आसलेलो नाकाच जाल्यार म्हाकाय नाका। तुमकां जाय म्हणून हांव आसा आनी जें कितें करतलो तें हांव दिवचलकारा खातीर करतलो, दिवचलच्या लोकां खातीर करतलो। म्हणून जर आमकां समजा जर लोकसभेची म्हाका उमेद आसा तशें जर पळोवपाक गेल्यार मनांतली जर खरी जर हें सांगत जाल्यार म्हाका मनांतल्यान म्हाजी इच्छा आसली चल हांगासर एक टर्म आमी केलो, आतां दुसरो टर्म आमी लोकसभेक करया की लोकसभा तरी कितें आसता ती एक मजा पळोवया। पूण म्हाज्या लोकांक समजा जर वचपाचें ना धाडपाचें ना जाल्यार आमी थंय वचून कितें करतले। ताका लागून तुमकां जर नाका जाल्यार म्हाकाय नाका।
माजी आमदार नरेश सावळ करता आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें मिडियाक की गोंयाभर तेन्ना नरेश सावळ आमदारकीचें हेका पडावो जालो तेन्ना गोंयान हीच चर्चा जाली की नरेश पडलो कसो. तर तेच लोक आयज सगळे गोंयकार म्हणटा की लोकसभेक नरेश सावळान बसचें. अशें काही थोडे दीस पयलीं आमकां दोन्ही राष्ट्रीय पक्षाचे ऑफरी सुद्दां येले, पण आमचे कडेन तो टायम नासलो हो डिसिजन लोकसभेचो घेवपाक. कितें तर आयज सुद्दां अशे ऑफरी आमकां येत आसा, पण आमचे कडेन टायमूच ना आनी आमच्या कार्यकर्त्यां कडेन सुद्दां टायम ना. बाईची गरज जी आसा ती गोंयान आसा, कित्याक तर गेले 5 वर्सां त्यांनी विधानसभा आमदार म्हणून काम केल्लें आसा आनी संपूर्ण गोंयभर लोकांनी पळयल्लें आसा, तांचें काम पळयल्लें आसा. खंयची समस्या आसा गोंयची जाल्यार ते तेंच्या कडेन मांडपाक येतले की आपली जी समस्या तुमी मांडा म्हणून. आनी आमकां बरें दिसता की आमकां बाईची ऑफर येयली आसा राष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची आनी ते निवडून येवंक शकता. तरी पण थोडेशे गोंयान तेंची गरज आसा आनी खास करून ते बिचोलेकारांनी थोडी अर्दवट कामां जी उरलेली आसा आनी बिचोले विकासा कडेन खूब कमी आसा, त्या खातीर विकासाची कामां करपा खातीर आनी सद्या गोंयान प्रामाणीक नेत्याची गरज आसा.